नमस्कार गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्सान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. देश विदेशातल्या खंयच्यो म्हत्वाच्यो घडणुकांचो नियाळ जो आसा तो ह्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान आमी तुमचे मेरेन पावयता. आयज दनपारां 3 वरांचेर लोकसभा वेंचणूक आयोगाची म्हत्वाची पत्रकार परिशद जाली. तर ह्या पत्रकार परिशदेंत खंयचे म्हत्वाचे निर्णय घेतले जाणून घेवया. सगळ्यात पयली सुशांता कडेन. सुशांत, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशीत? लोकसभा वेंचणुकीचे जे वेळापत्रक आहा ते जाहीर जाल्ले आहा. मुख्य जो वेंचणूक आयुक्त आसा राजीव कुमार हांणी आतांच पत्रकार परिशद घेतली आणि गोंयान जे आसा ते मतदान आहा ते 7 मेक जातले आणि एकंदर जो निकाल आहा तो 4 जुनाक जातलो. 7 टप्प्यांनी ही वेंचणूक जातली. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7च्या बुलेटिनान. तर गोंयांत वेंचणूक जी आसा लोकसभा ती 7 मेक जातली आणि जो निकाल जो आसा तो 4 जुनाक जातलो. फुडें आमचे रिपोर्टर वर्षा कडेन. वर्षा, हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. जशें की तुमी आतां आयकले सुशांत गावस हांच्यांनी तुमकां न्यूज दिलेली आसा. ते जे 7 टप्पे आसा 7 टप्प्यांनी जे मतदान जातले ते म्हटल्यार पयल्या टप्प्यान मतदान जातले ते 19 एप्रील तेन्ना जातले. दुसऱ्या टप्प्यान मतदान जातले ते 26 एप्रिलाक. तिसऱ्या टप्प्यान मतदान जातले ते 7 मे म्हणजे आमच्या गोंयान जावपाचें आसा. चवथ्या टप्प्यान मतदान जातले ते 13 मे. 5व्या टप्प्यान मतदान जातले ते 20 मे. 6व्या टप्प्यान मतदान जातले ते म्हटल्यार 25 मे. आणि अंतिम आणि लास्ट म्हणजे 7व्या टप्प्यान जे मतदान जातले ते म्हटल्यार 1 जून. आणि हाचो जो निकाल आसा तो 4 जुनाक लागतलो अशी सुद्धा इन्फॉर्मेशन दिल्या. जाल्यार ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां पळोवपाक मेळटली 7 PM बुलेटिनां. तर वर्षान आमकां सांगिल्लें आसा की लोकसभा वेंचणूक ही 7 टप्प्यांनी जातली आणि केन्ना जातली तेंय ताणें सांगिल्लें आसा. फुडें ह्या अँकरा कडेन न्यूज अँकर आमचे संजना अंजुणकर. संजना, हाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक दी. सर्वोच्च न्यायालयान इलेक्टोरल बॉन्डा विशीं एक म्हत्वाची हें दिलां की इलेक्टोरल बॉन्डाक दितात ते युनिका अल्फा न्युमेरीक क्रमांक स्टेट बँकेन जाहीर करूंक ना. ते जाहीर केले जाल्यार जाणें बॉन्ड विकत घेतिल्ले तांचे कडेन हे क्रमांक जुळटले आणि ताका लागून कोणी खंयच्या पक्षाक देणगी दिली हें कळटलें. म्हणून क्रमांक जाहीर करप हे स्टेट बँकेचें कर्तव्य आसात आणि ते बेगोबेग पुराय करचे अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्टेट बँक ऑफ इंडियाक कळयलां. संजना आमकां एक म्हत्वाची अपडेट दिली. तर फुडें आमचे सब एडिटर रश्मी कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट. येस दिप्ती, आयची जी सगळ्यात व्हडली बातमी आसा ती लोकसभा वेंचणुकेची तारीख आणि ते उपरांत कावंटींग. पूण लोकसभा आमी आत्तां 3 एक्चुली प्रेस कॉन्फरन्स जाली चीफ इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची आणि तेतून राजीव कुमार हांणी सविस्तर म्हायती दिली. आतां हांव तुमकां सांगता ते फिगर वायज आख्ख्या इंडियन कितले मतदार आहा ते कशें मतदान करतले जावं कितें आतां जे रूल्स आनी नेम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान सांगला. आमी तेच ब्रेकिंग एक्चुली मारताली हांव आनी संजना. सो पहिले जे स्टार्ट करता ती टोटल ओवरऑल ह्या लोकसभे खातीर 96.8 CR म्हणजे कोटी वोटर्स ह्या लोकसभा इलेक्शना खातीर वोटींग करतले. भितरले 49.7 CR कोटी मेल आणि 47.1 CR फिमेल. मागीर फर्स्ट टायम वोटर्स हो खरोच आंकडो म्हत्वाचो आहा. यंग वोटर्स जे आहा तांकां आमी अशे भुरगे म्हणून पळयता जावं अशें ते ग्रांटेड धरपा दिसले उरोंक ना. जांकां 18 वर्सां पुराय जाल्यार अशे 1.82 CR न्यू वोटर्स फर्स्ट टायम वोट करतले आणि 88.4 lakhs डिजेबल ह्या फावटी ह्या मतदान करतले लोकसभे खातीर. तेतून प्लस 22 lakhs ज्यांची एज आहा 50+ म्हणजे 51 जावं 50च्या बॉर्डर ते वोट करतले. 2,18,100 एज असले असे सुद्धा जे वोटर्स आहात ते ह्या लोकसभेक वोट करतले. आणि त्यांच्या खातीर ज्यांची एज 85 आसा पळय तांकां एक ऑप्शन दिला ECIन की तुमी सरळ त्यांच्या घरा वचून ते मत घेतले. हेच्या खातीर एक स्पेशल रूल आसा आणि इट इज कॉल्ड फॉर्म 12D. ह्या नेमा प्रमाणे ते फॉर्म भरून तेंच्यांनी मतदान करूं येता. सो एक खरेंच इम्पॉर्टंट आहा. गोंयांनी आमचे अशी खुबशे मतदार आहा जेंच्यांनी 100 क्रॉस केल्या, 85 क्रॉस केल्या आणि त्यांचे वोट हे तितले म्हत्वाचे आसा. आणि एक भितर सांगपाचें म्हटल्यार 48,000 ओवरऑल ट्रान्सजेंडर वोट करतले. प्लस एक म्हत्वाची गजाल ती म्हणजे वुमन रेशियो ह्या फावट इन्क्रीज जाला. इट इज 9.48%. सो हे सगळे फिगर्स जशे सांगता म्हाका सुद्दां पळोवचें पडटा इतले. पण जे फिगर्स सांगता तेचे वरसून इमॅजिन करा कितले लोकसभा हे भव्य दिव्य इलेक्शन आहा. आणि आमचे जे CEC आहा ताणें म्हटलां की हे फक्त इलेक्शन न्हू, इंडियाक सगळ्यांकून व्हडली डिप्लोमॅटीक आमी राज्य म्हणून देश म्हणून पळयता. वेन इट कम्स टू डिप्लोमॅसी हे खरेंच एक त्योहार कसो ताणें शब्द वापरला म्हणजे सण कसो आमी ही वेंचणूक साजरो करतात. सो ही सगळ्यांकून व्हडले वेंचणूक केन्ना जातली तेचे कावंटींग केन्ना जातले हे जाहीर जाल्ले आसा. येस दिप्ती, सो ही बातमी तुमकां आयज आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली. तर रश्मीन, आयज जे पत्रकार परिशदेत जे म्हत्वाचे निर्णय घेतले ते सगळे आमकां डिटेलान दिल्ले आसा. फुडें ऐश्वर्या कडल्यान आयची म्हत्वाची अपडेट जाणून घेवया.
आयची जी बातमी आसा एक म्हणजे काळजाक लागपी अशी बातमी जी काणकोणा घडला एक की ती बातमी म्हणल्यार काणकोणा कोणी तरी एका बैलाक पळय एक दीस बांदून थेलो मागीर ताका सोडलो पण ताका कसो सोडलो तेज्या तोंडाक आख्खी वायर आहा ती बांदली त्यो वायर बांदल्यान ताका कांयच खावपाक जेवपाक कांयच मेळनासलेलें सो हे थंयसरल्या एका थळाव्यान पळयलें ताणें मागीर प्राणी मित्राक कळीत केलें मागीर तेणें येवन ताका सुटका केली ताची पण आतांची चिंतपाक वचत जाल्यार एक मनीस पण ते खंय तर एक शेणला काय दिसता तितून एक हे दिसता सो ही जी बातमी तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली आनी तशीच एक दुसरी जी बातमी आहा म्हणजे की आमी म्हणटा साधन सुविधा आसता आमकां सरकार सगळ्यो दिता हेजेच वयल्यान एक जी दुसरी बातमी आहा ती म्हणजे कल्ला काजूकट्टो ह्या सगळ्या वाठारांत 62 वर्सां उपरांत म्हणजे गोंय मुक्त जावन 62 वर्सां उपरांत तांकां आतां रस्तो मेळयला आनी ह्या रस्त्या लागून तांकां खूब हाल जाला हेज्यो तुमकां रिपोर्ट आहा तो तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटलो. तर फुडें या उत्तेजा कडल्यान जाणून घेवयाची म्हत्वाची अपडेट. तुमी दिसा चोरयोच्यो घडणुको आसा ते सद्या आतां गोंयान वाडपाक लागल्यात. रातच्यो चोरयो जाता ते तुमी आयकलात आसतले पूण आतां सद्या दिसा उजवाडाय चोरयो जावपाक लागल्यात. दाबोळे वाठारांतल्या एका घरान चोरी जाल्या आनी चोरान त्यात घरान घुसून घरातले 4 मोबायल आनी एक DSLR कॅमेरा फारायलो. सुमार 1.5 लाखांचे मुद्देमाल फारायला. तो दावो घरमालकान केला. हे विशीं तांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या आनी फुडलो तपास चालू आसा. आनी दुसरी जी बातमी म्हणल्यार सत्तरींतले एक अशोक जोशी हेदोडे सत्तरीचे अशोक जोशी ह्या शेतकारान चक्क काजू आनी मुट्टे सेपरेट करपाचें एक मशीन तयार केलां आनी हे मशिनाचें आयज उक्तावण पर्येचे आमदार देवियार हाणें केल्या आनी ताणें म्हणलें की अशे तरेन जर मशिनां केली जाल्यार गोंय हें गोवा काजूंचें जें प्रोडक्शन आहा तें प्रोडक्शन दिवपी पयलें राज्य जातलें म्हणून आतां ते 7व्या हेजेर आसा ते आतां मागीर फुडल्या 5 वर्सान पयले जातलें म्हणून सांगलां. ह्यो ज्यो दोनूय बातम्यो तुमकां आयच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. तर अश्योच आनीकूय म्हत्वाच्यो अपडेट्स आमी तुमकां दीत रावतले. गोमंतक टुडे हे 7 PM बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाकात. तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 हे बुलेटिन लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकार सयत हांव दिप्तिका कोडकर.